नमस्कार. पळोवया प्रुडंट खबरो. मायनिंग सुरू करूक मुख्यमंत्र्याची गृहमंत्री अमित शाह, खणमंत्री, अर्थमंत्री, कायदो मंत्री, वाणिज्य मंत्र्याबरोबर दिल्ली उंचेली बसका. ठोस कायदेशीर तोडग्याचेर 7 दिसां भितर परत बसका. मुख्यमंत्र्यान 4 मंत्र्यांक लायले देंवक. विजय, जयेश, विनोद, अपक्ष रोहन भायर. नव्यांचो शेनवारा सोपूतविधी. मायकल म्हणटा मंत्रीपद तकलेक मारिल्ल्याक शिकयतले बुद्ध. बाबू कवळेकार उपमुख्यमंत्री, बाबूश नेरीक मंत्रीपदा, बाकीच्यांक महामंडळा. फुटीर जी10तल्यान बाबाशनान बीजेपी बरोबरची डील घाली प्रुडंटावेल्यान वाऱ्यार. मागता तेन्ना दिनात, दीत जाल्यार घेतलो. काँग्रेस विधिमंडळ गटाचो मुखेली. काँग्रेसीचो अध्यक्ष जावपाची आलेक्साची तयारी. पावलो विजयाचे वासपुसेक. चर्चिल मात आदिसावन बीजेपीचोच. फुडल्या आदेशामेरेन तेरेखोलचे गोल्फ कोर्स प्रोजेक्टाचे कसलेंच बांदकाम करपाचे ना. हायकोर्टाची लिडिंग हॉटेलाक शिटकावणी. सरकारान प्रकल्पाविशीं कसलीच परवानगी दिवची न्ही. कोर्टान केला स्पश्ट. आषाढी एकादशीन वातावरण विठ्ठलमय. पंढरपूर चंद्रभागेचे तिरार लाखांनी वारकऱ्यांचो मेळावो. विठ्ठलाचे दर्शनाक वारकऱ्यांचो महापूर. गोंयच्या देवळांनी एकादश भक्तिभावान. गोयचे मायनिंग परत सुरू करूक वेल्या पावण्यार यत्न सुरू. शुक्रारा मुख्यमंत्र्याची दिल्ली गृहमंत्री अमित शाह, खणमंत्री प्रल्हाद जोशी, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण, वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कायदो मंत्री रविशंकर प्रसादा बरोबर बसका जाली. गोयच्या मायनिंगाचेर अभ्यास करून रिपोर्ट दियात म्हूण शाहान मायन्स मंत्रालयाक सांगला. कायदेशीर तोडग्याचेर 7 दिसां भितर परत बसका. मुख्यमंत्री दिल्ली सावन फोनार प्रुडंटा कडेन उलयलो. मायनिंगेची मिटींग जाली कंटिन्युअसली. एक अर्दे वर चल्ली मिटींग. ओके, परत आसा तशी फुडल्या विकान मिटींग जातली. आम्ही अशें आयकलां तुम्ही सांगला 7 दिसां भितर आपल्याक इंडियन सोल्युशन दिया म्हणून डिमांड केला. त्यांनी फक्त इतकेच गजाल आसा की 7 दिसांनी परत मिटींग जातली. फॉलोअप जातलो. आयज मिटींग जाला तिचो परत 7 दिसांनी फॉलोअप जातलो. तुम्ही तरी सोल्युशन घेऊन 7 दिसांनी बसतले. हा, ऑफकोर्स. म्हणजे ऍक्च्युली कशें आसा, तो 7 दिसांनी ताजेर कितें तरी सोल्युशन 100% म्हणजे एक पॉझिटिव्ह हितून फुडें गेलें मिटींग. मिटींगेक मायन्स मिनिस्टर आशिल्लो, परत अमित शाह होम मिनिस्टर, चेअर्ड बाय होम मिनिस्टर, मायन्स मिनिस्टर, फायनान्स मिनिस्टर, कॉमर्स मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर. हांव आशिल्लो, आमचो एजी आशिल्लो, CS आशिल्लो, प्रिन्सिपल सेक्रेटरी आशिल्लो, डायरेक्टर मायन्स. ओके, NRI कमिशनर एडवोकेट नरेन. ओके, मायन्स सेक्रेटरी आणि माझो OSD. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान 4 मंत्र्यांक देवक लायल्यात. गोवा फॉरवर्डाचे तिगूय विजय सरदेसाय, जयेश साळगांवकार, विनोद पालेकार आनी रोहन खंवटेक एक्झिट. नव्या 4 मंत्र्याचो शेनवारा सोपूतविधी. दुसरे वटेन G10 एकठांय हाडूंक फुडाकार घेतिल्लो आमदार मायकल लोबो म्हणटा मंत्रीपद तकलेक मारिल्ल्यांक मुख्यमंत्री बुद्ध शिकयतलो. युतीचें सरकार चलयतना खंय नाका शेवट जातालें. आतां सरकार बरें चलतलें. 4 नवे मिनिस्टरांक इंडक्ट करता. हय, तें जालें मरे. फाल्यां फाल्यां जातलो सरिंग. हय हय. सकाळी का सांजे? हांवें ऑलरेडी तांकां रिजायन करचें म्हणून मेसेज दिल्ली आसा. कन्वे केला मेसेज फ्रॉम द सेंट्रल लिडरशिपी कडल्यान. आमी सांगला की तांकां तुमी रिजायन करा म्हणून. आय हॅव कन्वेड द मेसेज. गोवा फॉरवर्डाचे 3 जण न्हू? हय आणि रोहन खंवटो. हय. 2 जाणांक रिजायन जा म्हणून तुमचो हे केला, कॉल केला. हय. ओके, आणि ते जालें जाल्यार मागीर तुम्ही ड्रॉप करून मागीर इंडक्शन करतले फुडें. हय. आणि मिनिस्टर कोण आसतले तुमचे नवे? ते फाल्यां कळटलें. मंत्रीपद तकलेक मारिल्ल्या मंत्र्यांक 2 दिसां भितर मुख्यमंत्री बुद्ध शिकयतलो म्हूण उपसभापती मायकल लोबो उलयलो. Some ministers were trying to dictate their terms. They wanted to take their agenda forward, their own agenda, personal agenda. This was not accepted for the chief minister. At a time of merger, when he was coming out of the assembly, he spoke that the people of Goa
are not very happy with few ministers, with particular ministers he was pointing out that their arrogancy level had reached up. तांकां जेन्ना CM एक्शन घेतलो तेंचेर तेन्ना गोंयच्या लोकांक कळटलें की हांव आयज कितें उलयता तें सारकें हांव ना. यू विल कम टू नो टुमॉरो बाय टुडे लेट नायट और टुमॉरो नायट. Without naming anybody, we will see further on what is happening. But definitely, Chief Minister is the head of the state of Goa, is the head of the cabinet. He cannot be undermined. He cannot be challenged in front of other this, or he cannot be dictated. बीजेपीची ताकद वाडिल्ल्यान आता खंय सरकार व्यवस्थित चलतले. When it is a coalition government, there is always a pressure. Some people do what they want. And sometimes they don't even ask the chief minister that they are doing this. Or if chief minister says no, they try to say that we can turn the table. That should not be the case. During Manohar's tenure of that 2 years, we have seen so many things happening in the assembly. The priorities were given for their own agenda other than the people's agenda. लोकांच्या नावान ढोल वाजयले आपल्या खातीर आनी सगळे लोकां खातीर वाजयले. जे तुमी जे भितर येयले तो तुमचो एजेंडा कंप्लीट करपाक येयले. जेन्ना तुमकां एजेंडा करपाक दिवंक ना कंप्लीट, इवन ऑपोजिशनान फिलींग जालें की बाबा हे गोंय कवर करूंक शकता. आमी मुख्यमंत्र्याचो पोजिशन घोट करुया, आमी मुख्यमंत्र्याक घोट करुया. आनी आमी जर तर मुख्यमंत्र्याक घोट करी जाल्यार गोंयकाराक फटोवपाक हांकां जावचें ना. बीजेपीत गेल्ले फुटीर G10चे तीग आनी एका बीजेपी वाल्याचो सोपूतविधी शेनवारा. फुटीर G10 सकाळी दिल्ली सावन दाबोळे लँड जाले. इसमें आ गए, पावर में आ गए तो अपना अपना क्षेत्र का काम होता है ना. जो कॉन्स्टिट्यूंसी जो होते हैं, जो हम प्रॉमिस करते हैं लोगों को, तो हमारा काम होना चाहिए. जो ऑफर देने का आरोप लगा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़े बड़े ऑफर दिए गए हैं. ऐसा तो है ही नहीं. मुख्यमंत्री गोंयांत आयलो काय मंत्रिमंडळाची फेररचणूक. मजगतीं मंत्रीपद सोडात म्हणून ऑफिशियली कोणें सांगूंक ना. आमी एनडीएचे घटक आशिल्ल्यान बीजेपीचे राष्ट्रीय फुडाऱ्यां कडेन उलयतले म्हूण विजय सरदेसायान ट्वीट केला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. बाबू कवळेकराक उपमुख्यमंत्री करतात. ताचे बरोबरच बाबूश मोन्सेरात आनी फिलीप नेरीक मंत्रीपद. नुयेचो आमदार बाबाशनान बीजेपी बरोबर फुटीर G10ची डील प्रुडंटा वेल्यान वाऱ्यार घाली. आपल्याक एखादें महामंडळ निश्चित, बाकींच्याकूय महामंडळां मेळटलीं म्हूण बाबाशान उलोवन मेकळो जाला. विजयाक निखळावपाचे अटीचेरूच आपूण फुटिरा बरोबर गेला म्हणटा तीवूय अट तो जाहीर करून मेकळो. G10 डील पयलेच खेप प्रुडंटाच्या कॅमेराचेर. म्हळ्यार तांकां आमगेले 3 जाणां 10 जाणां केले, 3 जाणां मिनिस्टर कोताय. आनी म्हाकाय तेणी कितें चेअरमॅनशीप दिता म्हळ्यार हांवें खंयची उमकी म्हाका जाय म्हणून सांगलो ना आनी तेणी म्हाका सांगलो ना. म्हळ्यार कितें जालें एकल्या एक तरी कसली चेअरमॅनशीप मेळटली. आमगे एकटो बाबू कावलेकर जाता तो डेप्युटी CM आनी एक मिनिस्ट्री ताका, दुसरो फिलीप नेरी आनी तिसरो बाबूश मोन्सेरात. तुमी कितें डिमांड बी केल्लो विजया काडचो म्हणून ग्रुप करतना? डिमांड आमी डिमांड केलो ना हिंगा. म्हळ्यार तेंको ते आमगे पयलीं 9 ग्रुप जाल्लो तेंको लोकांन डिमांड घाल्लो विजया काडचो. आनी तो डिमांड मागीर तेणी आमगे हें सांगिल्लें अशें आहा लोकांय डिमांड आहा. कोणा सांगलो काय म्हाका कोताले ताका लागून हांव जॉयन जालो ताका. तेणी सांगिल्लें म्हाका अशें आहा विजया ड्रॉप कोताय आनी ते कोताय जाल्यार पळयतलो. म्हाका न्हू क्लेफासा त्रास कोत्ता तो, सगळ्यांक त्रास कोता तो. मागता तेन्ना दिनात, दीत जाल्यार घेतलो, बरे पैकी परफॉर्म करून दाखयतलो. काँग्रेस विधिमंडळ गटाचो मुखेली वा काँग्रेसीचो अध्यक्ष जावंक तयार काय विचारल्यार आलेक्साची जाप. दिल्ली गेल्ले G10 गोंयांत पावतनाच आलेक्स ब्रेकफास्टाक विजयागेर पावलो. बरो वेळ उलोवप करून भायर सरलो. गेटीर मिडियान आडायलो. विजय आतां पावरात ना म्हूण खंय तो वासपुसेक आयिल्लो. चर्चिल मात आदी सावन बीजेपी बरोबर. तूं ओपोजिशन लिडर दिले घेतला आतां जावं GPCC तुका दिली काँग्रेस आतां तूं घेवपाक रेडी आहा? मागल्या कोण दिना. दिल जाल्यार घेवपाची, तूं घेतलो? दिल जाल्यार घेवपाची.
आनी घेयले जाल्यार इंटरेस्टेड घेयले जाल्यार कोण काम केलें ना ते भशेन काम करपाचें विजया कित्याक मेळपा हांव काल मेळो सर ताका काल मेळो ना म्हाका काल बीन मेळया म्हण चोया कितें जाता तें आतां जाय न्ही कितें उलयलें कितें मिटींग मिटींग आनी काय ना मिटींग काय कॅज्युअल विजीट नो इतले दिसान तुगे फ्रेंड याद जाता तुका कितें जालां तो रुलींग आसलो न्ही सो आतां म्हणटा तेका जाप करया कितें आसता आतां तुका when you are in power everybody visits you तें आनी तेजी आनी उलोवपा ना you can't call it दूख and सुख it is only political prostitution whatever it's so we can't talk about it my statement will come later on पावरान ना now we'll come to know whether power or not we'll come to know maybe two गोवा फॉर्डा बी जॉईन जावपा कोण चोय सकाळीं मरे सकाळीं बट आहा न्ही एशें को कितें उलयनाका एनसीपीचो चर्चिल मात आदी सावन बीजेपी बरोबर ताकाय लोबो बरो पेजाद खात्याचो मंत्री जाल्लो जाय सद्या गोंया पण बीजेपीन डेव्हलपमेंट केला तो कोणाच्या नेगर जावपा जायना आनी भोव करून ओपट चीफ मिनिस्टर जाला म्हाका तेजे सांग 100% गॅरंटी आसा कितें तरी बरें करतलो गोंयांत So you are supporting BJP in this? हांव सदां भायर रावन सपोर्ट केलो मग तेका भायर रावन हांव भितर गेलो ना तेगेले भायर रावन सपोर्ट केलें गेल्ले पाटी हांवें सपोर्ट केलो काँग्रेसीक तें सपोर्ट विड्रॉ करून हांवें काँग्रेस सपोर्ट केलो पूण काँग्रेस सपोर्ट केलो आसतना काँग्रेसचें नाम सारको दुखोवन काबार केलो म्हणून म्हाका हांव काँग्रेसीक विटेलां पॉलिटिकली जें पळय कितें जालां सावथाचो लोक आनी भिया जाय गर्लफ्रेंड लोगो ताका मिनिस्टर जाता काँग्रेसीच्या कार्यकर्त्यांची G10च्या नावान आतां शबय The trend which is brought by BJP is a bad trend which is set in Goan politics. And as a Mahila Congress president, condemn this and we show these people that Congress party is not going to die. And ticket मेळटो की आज आमदार जाता की तुम्ही जे केलां ते लोक तुमकां पळोवपा लागला आनी म्हाका खंय तरी दिसता that these people have dug their own graves. काँग्रेस विधिमंडळ गटाचे सध्या 4 आदले मुख्यमंत्री धरून 5 आमदार उरल्यात गिरीशान अध्यक्षपद सोडले वयर राहुल गांधीन सोडले काँग्रेसवाल्यांक गोंयांत आनी दिल्ली सध्या वालीच ना ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट कायदो मंत्री आसतना आपणें मन लावन काम केलें कांय नव्यो गजाली करूंक फुडाकार घेतलो मात आपलें तें खातें काडपाचें कारण कितें तें कळना म्हूण वीज मंत्री निलेश काब्राल उलयला स्कील डेव्हलपमेंट एंटरप्रिन्युअरशीप संचालनालयान दवरिल्ल्या स्कील डेव्हलपमेंट एक्टिव्हिटीज कार्यशाळेचे उक्तावणाक मुखेल सोयरो म्हूण गेल्ले कडेन काब्रालाची मन की बात भायर सरली I always say when I was giving Garg Sahab his nose, when I was with the law department, which I was removed for unceremonious reasons, for whatever I don't know, but whatever is that I will try to do. Registration department was one department where people were getting a lot of problems, and I don't know how far it's looking, but I stopped because it irritates me because I put my whole and soul into it to bring the best out of the department, and we made an online system where you don't have to go and ask for an appointment. You could do it online, take your own desired time, own desired date, and pay it online instead of sitting with the sub-registers and asking how much you're going to hassle and pay on the plot what you have brought. Well, it was the first phase, and there were second phases which are supposed to come where the building was also to be incorporated. I hope my other colleague continues what I have started. But we all as politicians have to strive to do good. We all have to introspect and see what we are achieving, what we want to do. What we want to do is whether, as somebody in the audience pointed out, that we have engineers who are, and he himself said that people are wanting jobs. I tell my constituents, because a lot of people I meet them, my young friends, I go and speak to them, I tell them, see, we have to develop our own skills. Jobs, yes, will come to you. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ले चडशे आमदार क्रिस्तांव नुवेचो आमदार बाबाशानूय बीजेपीत गेला मात आतां बीजेपींतल्यान परत काँग्रेसींत येवचो म्हूण बाबाशनाचे कार्यकर्त्यांची मागणी वेर्णाचो सरपंच टोनी डिकोस्ता आनी बाबाशनाचे फोनावेलें हें संभाशण व्हायरल जालां स्पेशल रिपोर्ट 19 जूनाक वेर्णा फिश मार्केटाच्या उक्तावणा वेळार नुवेचो आमदार बाबाशान बीजेपीत वचपाचेर कितें उलयल्लो आयकात गेले काँग्रेसांत उरले आनी कोण वचपा नाय आनी वचपाकूय कितें गरज ना मुज जाल्यार थिंग नांव ना आनी हांव थिंग वयता म्हणटें केन्ना येवपा ना आमी 15 जाण आहाय 14 जाण गेले जाल्यार हांव 15 केसो वचपा ना
19 तारखेक हे उलोवपी बाबाशान बीजेपीचे कमळ गळ्यांत घालून घेवंक सगळ्यांत फुडें. काँग्रेसींतल्यान बीजेपीत गेल्ले चडशे आमदार क्रिस्तांव. मात ह्या आमदारांनी तांच्या कार्यकर्त्यांक विचारिनासतना बीजेपीत उडी मारल्याशी दिसता. वेर्णाचो सरपंच टोनी डिकोस्ता आनी बाबाशानाचे फोनावेले हे संभाशण सध्या व्हायरल. तुझे पायाचे कित्याक कुराळे मारले? काय नाही ना बिनाक बिनाक न्हू रे थंय बिनाक ना आता येवपाना येवपाना तूं काँग्रेसा बसले आनी बसनाले तुका येवंय ना. तूं हें डिसिजन घेवप ना बाबाशा. रिजायन जावन वच. हय तूं गेल मरे तूं मोठा येवपाना मोठा. तूं रिजायन जावन वच खंयचे पारी वच तूं हें जालें थंय. अजून पासून खंय बाबाशानाक परत काँग्रेसीत येवंक वाट आसा. हांव 2 दीस तुका 2-3 दीस दिता. बरें तूं परतून वच यो आपूण तूं कॉल म्हूण सांग. आपण हिप्टनायज केलं हें केलं तें केलें भायर जाणां लागून तूं वयता. बाबाशान बीजेपीत गेल्या उपरांत हे संभाशण जालां हें कळटा. प्रुडंटान सरपंच टोनी डिकोस्ताक गाठपाचो यत्न केलो. तो गोंया भायर आसा. प्रुडंटाच्या रिपोर्टरा कडेन उलयतनाय सरपंच टोनीन बाबाशानाचे बीजेपी एंट्रीचो निशेध केलो. व्हायरल जाल्ल्या ऑडियो क्लिपाचेर आमदार बाबाशान म्हणटा टोनी खंय टायट जावन कितें उलयता तें खंय ताचें सच्चेंच. व्हायरल जालो तो हांव जाणा टोनी आफ्टर 3 जनपराचो ताका उलोवप न्हू. तो जनपरा 3 जाले म्हणटकीर टायट जाता. ताका खबर आसना तो कितें उलयता तो. काल म्हाका तेणें 5:58 फोन केला आनी हांव डेल्ली आहलो गाडयांक आहलो. म्हाका फोन केलो तेणें आनी म्हाका हॅलो म्हणटा कळ्ळें तो टायट आहा म्हणून. ताका लागून हांव ताका चड उलोवं ना कित्याक ताका एक उतर उलयलें आनी उलयत रावता. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक. फुडल्या आदेशा मेरेन तेरेखोलचे गोल्फ कोर्स प्रोजेक्टाचें कसलेंच बांदकाम करपाचें ना म्हूण हायकोर्टान लिडींग हॉटेलाक सांगलां. गोल्फ कोर्स प्रोजेक्टाचे जमनीचे कूळ हक्का विशीं तेन्नाचो उपजिल्लोधिकारी आग्नेल फेर्नांडीसान दिल्ल्या रिपोर्टाक आव्हान दिवपी गोवा फावंडेशनाचे याचिकेची सुनावणी चल्ल्या. आग्नेलान दिल्ल्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर सरकारान प्रकल्पा विशीं कसलीच परवानगी दिवची न्ही हेंवूय कोर्टान स्पश्ट केलां. तेरेखोल गोल्फ कोर्ट प्रोजेक्ट येता ते जमनीचे कूळ हक्का विशीं वरिश्ठ अधिकारी आनी ते वेळचो उपजिल्लोधिकारी आग्नेल फेर्नांडीसान रिपोर्ट दिल्लो. ताचे प्रमाण ते जमनीक कूळ लागना. गोवा फावंडेशनान त्या रिपोर्टाक हायकोर्टात आव्हान दिलां. लिडींग हॉटेलाच्या ते जमनीर गोल्फ कोर्स आनी लक्झरी विला बांदपाचो प्लान. आदींच्या आदेशा प्रमाण ते वेळचो उपजिल्लोधिकारी आग्नेल फेर्नांडीसान सगळ्यो गजाली तपासून ती जमीन भाटकारांची कुळांचो थंय संबंद ना म्हूण आपलो रिपोर्ट कोर्टाक दिल्लो. गोवा फावंडेशनाची याचिका कोर्टा मुखार आसतना उपजिल्लोधिकारी आग्नेलान दिल्ल्या रिपोर्टाच्या आदाराचेर जिल्लोधिकाऱ्यान ते जमनीच्यो रुपांतरीत सनदी ग्राह्य धरच्यो म्हूण सांगिल्लें. आतां हायकोर्टान ते जमनीत फुडल्या आदेशा मेरेन कसलेंच बांदकाम करचें न्ही म्हूण लिडींग हॉटेल कंपनीक सांगलां. तेच प्रमाण आग्नेलान दिल्ल्या अहवालाच्या आदाराचेर सरकारान प्रकल्पा विशीं कसलीच परवानगी दिवची न्ही हेंवूय कोर्टान स्पश्ट केलां. कोर्टान केस 27 ऑगस्टाक दवरल्या. मजगतीं जमीन रुपांतराच्यो सनदी ग्राह्य धरच्यो म्हूण सांगपी जिल्लोधिकाऱ्याक प्रतिवादी करून गोवा फावंडेशनाक कोर्टान मान्यताय दिल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. गोंयांत बीजेपी म्हूण उरिल्ली ना. आसा ती 27 आमदारांची मोठी काँग्रेस आनी 5 आमदारांची छोटी काँग्रेस. गोवा सुरक्षा मंचान फंड मारलें. शाळाची सुदारणा पावसाळ्या आदली कामां प्रकल्प थंयच उरले. वेलिंगकार म्हणटा प्रमोद सावंताचें सरकार कांयच कामाचें ना. पक्षनिश्ठा तत्वां खुटयाळाक आतां खंय आमदार न्ही लोकूच राजकारणाक दिशा दाखयतले. उदक वीज वेवस्था हाचो गोंयभर बोजवारो उडलेलो आसा. रस्ते फोडलेले जावंक ना सारके. एकाडेमीक वर्स सुरू जालें आनी 7 दिवसांत दुरुस्ती करा म्हणून सांगिल्ल्यो शाळा जवळ 75% शाळा ज्यो आसा ज्यो दुरुस्तीक घेतिल्ल्यो GSIDCन त्यो दुरुस्त जाल्ल्यो ना अजून. नोकऱ्यांचो प्रस्न जो आसा तो सुद्दां घसाक लागिल्लो ना. म्हाका अशें दिसता की हें राजकारण ज्या दिशेन चल्लां ताका पॉलिटिशियन आतां निवडून आयिल्ले दिशा दिवचे ना. हें आतां सर्वस्वी मतदारांच्या हातान आसा. सत्तरी सावड्डे पंचायतींतलो क्लार्क मध्यान राती पंचायतीचे लॉक काडून भितर बायलांक घेवन नाका ती बुरशेपणां करता म्हूण व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर व्हायरल. पंचायतीच्या क्लार्कान रातचे खंय पंचायतीचें ऑफिस उगडून एके बायलेक हाडिल्ली. गांवच्या भुरग्यांनी ताचो व्हिडिओ काडलो. त्या बुरश्या क्लार्काचेर एक्शन जावंक जाय म्हूण लोक उठला.
सत्तरीच्या सावड्डे पंचायतीचो हो क्लर्क बुधवारा मध्यान राती हे बायलेक घेवन पंचायतीत आयलो. पंचायतीचे मुखेल दार उगडून खंय दोगांय भितर आशिल्लीं. गांवच्या भुरग्यांनी हो सगळो प्रकार पळयलो आनी तांच्या मोबायलाचेर शूटिंग केलो. तो व्हिडिओ सत्तरीत बरोच व्हायरलूय जालो. उपरांत सुवातीर पुलीस पावले आनी तांणी ते बायलेक आनी त्या क्लार्काक उखल्लो. दुसऱ्या दिसा गांवच्या भुरग्यांनी पंचायत सचिवाक घेराव घालो. त्या बुरशा क्लार्काचेर 3 दिसां भितर एक्शन जावंक जाय म्हूण सयांचें निवेदन दिलां. मागीर आमी तुमकांच विचारतले मागीर ते मनीस सरपंच आजकडे जायना ते सरपंचाक फोन लायलेला न्हू तुम्ही सरपंचाक फोन लाया तुम्ही कित्या खातीर ना आनी कितें आमकां जाय ते हांव सांगता तेणी 4 फावटी लायला तेजो फोन स्विच ऑफ आहा सरपंच तेका विचार सर तुमकां इन्फॉर्म केला सरपंच आपण येवचो ना म्हणून कित्याक सरपंच कोण तेजेर आता एक्शन कोण घेता सरपंच हेजेर करना हेजेर एक्शन कोण घेता. सेक्रेटरी आणि सरपंच म्हणटात त्या क्लार्काक खंय मेमो काडटले. पंचायत मंडळाचे खासा बसकेत ताचे कितें एक्शन घेवपाची ते खंय थारतले. ज्या प्रमाणे एप्लिकेशन तेका 24 hours भितून मेमो काडटाले की वाय डिसिप्लिनरी एक्शन शूड नॉट बी टेकन अगेन्स्ट एक हेज्या उपरांत हांव कायद्याची गायडलायन्स घेतलो बिलो वखदां आनी ते कूट ऑफ मिटिंगेक करतलो कितें एक्शन घेवपाची. ते जर ते हे जाला तशें आसा न्हू ते गांवाच्या लोकांक गांवच्या लोकांक लागून आमी ताका हे करता मेमो काडटा आनी ताका स्टेटमेंट दी म्हणटा तुजो कितें तें हें आसा आयजूच ताका मेमो दिता आमी तेजे मेमोचो रिप्लाय घेवन ताका आनी मेमोचो रिप्लाय येतकूच मागीर ताका हें करता मिटींग लायता आमी बेगीनाच बेगीन मिटींग म्हणजे ह्या 2-3 दिसांनीच लायता न्हू. प्रुडंटा खातीर वाळपयच्यान महादेव जोशी. आषाढी एकादश जाली. उटंगाराच्या आषाढी पावसांत वातावरण विठ्ठलमय. पंढरपुराक विठ्ठल रखुमायेचे दर्शनाक भायर सरिल्ले लाखांनी वारकरी पंढरपुराक चंद्रभागेचे तिरार पावले. गोंयांतूय विठ्ठलाच्या देवळांनी आषाढी एकादशीचो उत्सव जालो. एकादशीक लोक उपास धरतात. वता वता थंय विठ्ठल रखुमाई आनी गजर हरिनामाचा झेंडा रोईला गजर हरिनामाचा झेंडा रोईला. मुलांना ह्या वारीचा आनंद लुटता यावा हा एकमेव उद्देश आणि जे पंढरपूरच्या वारीचं सुख आहे हे पंढरपूरच्या वारीचं सुख आम्ही मेणकुरे ते कोलवाळ हा 13 किलोमीटरचा जो रस्ता आहे हा पायी चालून ही वारी करत आहोत. आमकां मजा येता. आमकां पंढरपूर काय वचपाक मेळना कित्याक स्कूल आसता. कुलवाळेचें देवूळ बरें आहा. आमकां ते डायरेक्ट दर्शन मेळटा.
अशी पुढे घे पुढे मागची फुडली घे फुडली घे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट ॲप, ट्विटर, फेसबुक आनी प्रुडंटाचे वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करीत रावत. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.